नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. म्हापशा, केप्यां, उजगांव तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी जगला आनी गडगड मारून पावसान धुमाकूळ घातलो. पावस पडपा आदीं बरेच वारे मारिल्ल्यान बऱ्याच वाठारांनी वादळी वातावरण तयार जालें. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले प्रमाण हो पावस गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांच्या कांय वाठारांनी बरोच जळ्ळो. हवामान खात्यान उक्तायिल्ले शक्यते प्रमाण बरोच वेळ जगला गडगड आनी वारे मारलो. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो काणकोणचो उमेदवार जनार्दन भंडारी आनी ताज्या वांगड्यांनी रस्ते सारके करपा खातीर परत एक फावट मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयांचेर मोर्चा काडलो. फाटले कितलेशेच दीस जाले जनार्दन भंडारी आनी हेर काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांनी हे आदीं मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयान फावटी मारून वांडो झरयल्ल्यो. मात हे फावट आमी काम जाय मेरेन आमी हांगाच राबितो करतले अशें सांगून बसकण मांडले. मुंबई उच्च न्यायालयान गोंयच्या झाडांची राखण करपी अधिकाऱ्यांक झाडांचो सांबाळ करनासतना उदरगतीच्या कामांक परवानगी दिल्या म्हण बरोच वडीर काडला. लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशन ह्या बिगर सरकारी संघटनेन मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारा भायर झाडांची कत्तल केल्ल्याचे आरोप करपी याचिका घाल्ली. न्यायालयान अधिकाऱ्यांक कायदो पाळपाचो आदेश दिला. फाटल्या 4 वर्सांत श्रय दुयेंसाक लागून गोंयांत 272 जाणांक मरण आयले. जाल्यार फाटल्या 14 म्हयन्यांत श्रय दुयेंसांच्या 2309 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. अशी माहिती केंद्रीय भलायकी राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार हांणी राज्यसभेंतल्या एका लिखी जापेन दिल्या. फोंड्या मार्केटांतल्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेचेर धडक मोर्चा व्हरून मार्केटांतली वाट बंद केल्ल्यान नगराध्यक्ष जाप विचारली. मार्केट संकुलात काम चालू आशिल्ल्यान फाटलो म्हयनोभर वेपाऱ्यांक गिरायकूच जायना खंय. ताका लागून वेपारी बेजारिल्ले. निमाणे कडेन तांणी पालिकेचेर मोर्चा व्हरून ही उक्ती करून दिवपाची मागणी केली. ह्या वेळार पालिका मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी हांणी संबंदीत कंत्राटदाराक आफोवन हाडलो. तशेंच वाट मेकळी करून दिवपाचो आदेशूय दिलो. कंत्राटदारान वाट मेकळी करून दिवपाची गजाल मान्य केली. मजगतीं फुटपाथीचेर बसून मालाची विक्री करप्यांचेरूय खर कारवाय करपाची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. नवो वेडिंग झोन तयार करून हे विशीं कारवाय करतले अशें पालिकेन व्यापाऱ्यांक सांगलें. दिवचल सयत 70 म्हालांतल्या दुयेंती खातीर आतां गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी तपासणीची सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध जाल्या. माणिपाल हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान दिवचलच्या माड्डोळकर आनी वाळपयच्या आमशेकर हॉस्पिटलांत ही सुविधा उपलब्ध आसतली. मंगळारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेंत माणिपाल हॉस्पिटलाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे मुखेली डॉ. शेखर साळकार हांणी हे सुविधे विशीं म्हायती दिली. महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या मंगळारा मेळून दोनूय हॉस्पिटलांनी महिन्यातल्यान 2 दीस गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. रोहन बडवे दुयेंतीचे तपासणी करतले.
अभयारण्यातली जैव विविधताय तशेंच संरक्षीत रानवटी वाठारांतल्या हवामान बदलाचें मूल्यांकन करपा खातीर अभयारण्यांनी आतां वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बसयतले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान प्रस्ताव मान्य केल्या उपरांत ताची अंमलबजावणी करतले. कॅम्प अंतर्गत दिल्ल्या निधीचो वापर करून ही यंत्रणा बसयतले. भारतीय हवामान विभागाच्या आदारान ही यंत्रणा बसोवपाची आसा. सद्याक भारतीय हवामान विभागाची फकत शारी वाठारांत अशे तरेची हवामान केंद्रां आसात, पूण आतां रानवटी वाठारांतूय अशे तरेची यंत्रणा बसयतले. हे यंत्रणे खातीर अभयारण्य क्षेत्रांतल्या हवामानाची नोंद करपाक मजत जातली. मंगळारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां. मंगळारा 4 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. मंगळारा 881 चाचण्या उपरांत 4 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,339 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,454 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 43 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,227 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,419 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. गालजीबाग हांगासरल्या मनोहर पर्रीकर महामार्गा सकयली जमीन ताब्यात घेन आसतना भौशीक बांदकाम खात्यान थळाव्या लोकांक नोटीसी जारी केल्यात. बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन ताब्यात घेवन घरां बांदिल्ल्यान ती खाली करपाची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या लोकांक दिल्या. खरेपणी ही घरां 1980च्या पयलीं बांदिल्ली. तेन्ना बेकायदेशीर पद्दतीन घरां वा आस्थापनां बांदली आसत जाल्यार ती तुमी दाखोवन दियात अशी मागणी थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्या. IIT प्रकल्पा आड केल्ल्या आंदोलनाक लागून शेळमेळावली गांव बरोच चर्चेन आशिल्लो. आतां ह्या लोकांनी एकठांय येवन भजन मंडपाची नितळसाण केल्या. फाटलीं 30 ते 35 वर्सां दर सोमारा हांगासर भजन जाताले. फाटलीं कांय वर्सां ही कार्यावळ बंद आशिल्ली. आतां ही कार्यावळ परतून चालू करपा खातीर गांवच्या लोकांनी मंडप झाडून पुसून निवळ केलो. तियारी धरणाचे उदक दिवचल मालांतले सोनार बाट लाडफे नानोडे आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या कांय दिसां सावन गायब जाला. ह्या वाठारांतली शेतां बागायती मिरसांगाचे मळे कडकडीत वताक लागून करपून वचपाची भिरांत उप्रासल्या. दिल्लो ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पारंपारीक नृत्याचे संशोधना खातीर काणकोणच्या देविदास गांवकाराक वेंचल्या. गोंयांत काणकोण, सांगे आनी केपें मालांत आदिवासी लोक दिल्लो उत्सव पारंपारीक रितीन मनयतात. ह्या उत्सवाच्या संशोधना कार्या खातीर भारत सरकाराच्या सांस्कृतीक संशोधन आनी प्रशिक्षण केंद्रान देविदास गांवकार हांकां ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप येवजणे सकयल निवड केल्या.
गोवा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीच्या दबक्या उपरांत प्रभू कन्स्ट्रक्शनाचे धनी व्यंकटेश प्रभू मोनी हांकां कॅनरा बँकेनूय धपको दिला. पाटो प्लाझा हांगासरल्या डेपो ट्रेड सेंटरांतल्या प्रभू कन्स्ट्रक्शनाचे ऑफिस बँकेन जप्त केला. बँकेन नोटीसी धाडून लेगीत प्रभू मोनी हाणें 4.57 कोटी रुपयांचे रीण फारीक करूंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय केल्या. रीण घेवपी आनी हेर खंयच्याय व्यक्तीन हे डावर मालमत्तेचे बाबतींत कसलोय वेव्हार केलो जाल्यार तो बँकेचे कारवायेक पात्र थारतलो अशें बँकेन आपल्या परिपत्रकांत म्हटलां. गोवा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी न्यायालयान व्यंकटेश प्रभू मोनी बिल्डराक 17 मार्च 2022 वट्ट 50 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. वास्को बायणा वाठारांतल्या प्रशांत नार्वेकाराच्या घराच्या वरांडांत रिकामो सिलिंडर दवरिल्लो ताची चोरी 30 मार्चाक जाली आनी 3 एप्रील गायब जाल्ल्याचे कागाळ पोलिशेन नोंद केली. परसप्पा हरिजन ह्या दुबावीत आरोपीक पुलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमांतल्यान दुचाकी वयल्यान सिलिंडर चोरून व्हरपाचें प्रकरण रिकॉर्ड जाल्ल्यान पोलिसांनी ताका अटक केलो. परसप्पा हरिजना कडल्यान पोलिसान दुचाकी जप्त केली आनी न्यायालयान पोलीस केंद्रीत दवरपाचो आदेश दिला. मुंबईच्या दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत हांची 1034 कोटींची मालमत्ता ईडीन जप्त केली. गोरेगांव पत्राचार भानगड प्रकरणात ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा. संजय राऊतांचे राबितो आशिल्ले घर लेगीत ईडीन जप्त केला अशें राऊत हांणी सांगले. अलिबाग आनी दादरांतली राऊतांची संपत्ती ईडीन जप्त केल्या. अलिबागांतले 8 प्लॉट्स आनी दादरांतलो राबितो आशिल्लो फ्लॅट ईडीन जप्त केल्ल्याचे कळटा. प्रमोद सावंत सरकाराच्या आदारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे सपन पुराय करपा खातीर हांव सातत्यान काम करतलो अशें पर्वरेचो आमदार रोहन कवटे हांणी म्हटले. स्वताक मेळिल्ले खातें आनी विजना विशीं तो उलयतालो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान ह्या वर्सा 3 दिसाच्या गोवा प्रीमियर लीगचे आयोजन केला. तशेंच असोसिएशनान भुरग्यांक 365 दीस प्रशिक्षण मेळचे म्हूण 8 प्रशिक्षण केंद्रां उक्ती करपाची थारायला अशें असोसिएशनाच्या सदस्यांनी सांगले. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. दिवचलच्या प्रलंबीत बस स्थानकाचे काम जाता तितल्या बेगीन हातात घेतले. सध्याचे बस स्थानका वयल्यान दुकानदारांचे स्थलांतर जाले उपरांत रोखडेच बस स्टँडाच्या कामाक हात घालतले. 2 वर्सां भितर नियोजीत अत्याधुनीक बस स्टँड उबो करपाची मोख दवरल्या अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलां. आमदार शेटये हांणी बुधवारा अधिकाऱ्यां वांगडा बस स्थानकाची पळोवणी केली. गाळे उबारपाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करपाचे निर्देशय तांणी संबंधीत कंत्राटदाराक दिले.
40 दिसा उपरांत युक्रेन रशिया झूज सुरूच आसा. ह्या झुजांत शेकड्यांनी सैनिक आनी निर्दोष नागरिकांची बळी गेला. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार एजन्सीची माहिती प्रमाण आतां मेरेन युक्रेनात 1417 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 2038 लोक जखमी जाल्यात. हातूंत मारियोपोल आनी इर्पिन ह्या शारांतल्या लोकांचो आंकडो ना. देशांत पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलिंडर, दूध आणि भाज्या सयत जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या मोलांत वाड जायत आसा. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत कच्च्या तेलाचें मोल $100 प्रति डॉलरा वयर पावल्या. पूण भारतीय बाजारांत पेट्रोल, डिझेलाच्या मोलांत फाटले 15 दीस सातत्यान वाड जायत आसा. फाटल्या 15 दिसांत पेट्रोलाच्या दरांत ₹9.20 वाड जाल्या. गोंयांत कोळसो आयिल्लो म्हाकाय नाका, पूण सद्याक जो कोळसो येता तो आपूण बंद करपाक शकना, मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. सेव्ह मोले आनी गोंयांत कोळसो नाका मोहिमेचेर निलेश उलयतालो. हो कोळसो कसो बंद करपाक जाय ताचेर विचार करया, पूण सद्याक तो बंद करप शक्य ना. वेर्णा कोणे तरी कोळसो हाडून डंप केलो, ताचेर बंदी घातल्या. गोंयांत येवपी कोळशाचें प्रमाण वाडचें ना, तशेंच गोंयांत येवपी कोळसो कसो उणो करूं येता ताचेरूय विचार करतले, अशेंय निलेशाचें म्हणणें. भाजपाचे डबल इंजिन सरकारान सत्तेची 17 हातींत घेवन 5 दीस जाल्यात. ह्या 5 दिसांत म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सोपूत विधीच्या कांय दीस आदीं नियंत्रणान आशिल्ले इंधनाचे मोल आतां हिसपा भायर वाडिल्ल्याचें दिसून येता. भाजी आनी नुस्त्या वांगडाच दुदाचे दरूय बरेच वाडिल्ल्यान सादारण गोंयकार त्रासान पडिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गरमेन आदींच तापिल्ल्या गोंयकारांक आतां म्हारगायची झगूय सोंसची पडटा. भाजपाच्या आड वक्तव्याचो परिणाम कितें जावं येता हाचें प्रत्यक्ष उदाहरण बाबुशाक मेळिल्ल्या खात्यावेल्यान दिसून येता. विश्वजिताचें तोंड बंद दवरून कारवाय आनी बाबुशाचे भाजपा विरोधात प्रत्यक्ष वक्तव्यान बाबुशाची म्हत्वाची खाती उडयली आनी मंत्री विश्वजीत राणेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वांगडा व्हरून बसयलो. थंड रावन कारवाय करपी विश्वजीत राणे केन्नाच सरकाराच्या धोरणा विरोधात उलोवंक ना, मात ताणें आपलो उंच मंत्रीपद मेळोवपाचे यत्नय सोडलो ना. आतां विश्वजिताक मुख्यमंत्र्याची ताक आशिल्ली मंत्रीपदां मेळ्ळ्यात, जाल्यार बाबुशाक महसूल खातें सोडल्यार हेर 2 खातीं नाशिल्ल्यान जमा. बर्ड वॉक जनजागृतीच्या माध्यमांतल्यान संवर्धन करपाच्या विजनाचो एक भाग म्हूण गोवा बर्ड कन्झर्वेशन नेटवर्क फाटल्या 7 वर्सां सावन दर म्हयन्याच्या पयल्या बर्ड वॉकाचें आयोजन करीत आसात. एप्रिलाच्या 3 तारखेक जाल्ल्या बर्ड वॉकांत जीबीसीआनच्या वांगड्या सयत इस्कॉलांतल्या भुरग्यांनी आनी पक्षी निरीक्षकांनी वांटो घेतलो. एप्रिलांतलो बर्ड वॉक हो 75वो बर्ड वॉक आशिल्लो. जीबीसीआनान सातत्यान 7 वर्सां परस चड आनी 30 जाग्यां परस चड जाग्यांचेर वेचून पक्षी निरीक्षण केला. आतां मेरेन गोंयांत आयोजीत जाल्ल्या सगळ्या पक्षी महोत्सवात जीबीसीआनान रान खात्या सयत वांटेकार जाल्यात. तशेंच जीबीसीआन संस्था पक्षी निरीक्षण सत्राचेंय आयोजन करतात.
मोपा लिंक रोडाचे काम बंद दवरपाची नोटीस पंचायतीन कंपनीक दिल्ली। ताचो निकाल कंपनीचे बाजून लागिल्ल्यान लिंक रोडाच्यो आडमेळी आता पयस जाल्यात। पूण दुसरे वटेन मोपा लिंक रोडा खातीर सरकारान आनी कंपनीन अजून पर्यावरण दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान ताचे आड हरीत लवादा कडेन दाद मागपाचो निर्णय पिडेस्त शेतकारांनी घेतला। मोपा विमानतळ आनी लिंक रोडा खातीर शेतकारांचीच शेतां कुळागरां जमनी गेल्यात। तातूंतल्या कांय शेतकारांक एके दमडेची लुकसाण भरपाय मेळूंक ना। गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।